मायनिंग हे आसलें. सो फाटल्या थोड्या वर्सांनी जर पळयलें जाल्यार आमचें मायनिंग बंद पडलें. आनीक दुसरो उपक्रम जो आसा, जो इन्कम जनरेटिंग जो उपक्रम आसा तो म्हणल्यार ही शेती. आणि शेती जी आसा ही पारंपारीक शेती, म्हणल्यार शेती आमी कांय नवी न्ही. आमची पुर्वजां पासून शेती आमी करत येयले कडेन आसा. आणि हो गांव हो शेती प्रधान गांव आसा. ह्या गांवांक शेती आसा, जमीन बरी आसा आणि कश्ट करपी लोक आसा. सो आमी सगळ्यांनी एक आमची तयारी अशी दवरपाक जाय की आमी कश्ट करतले आणि आमी ही शेती जी पळय फाटल्या थोड्या वर्सां आमची मातशें आमी शेती पासून पयस गेल्ले, ही शेती आमी परत फुलयतले अशें आमी प्रयत्न करपाक. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत सदांच सांगता की आमी एक तर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. आणि स्वयंपूर्ण जाता आसतना आमी जर सारको विचार करून जर केले जाल्यार आमचो दोतोर खूब कडेन आमकां एक्झाम्पलय दिता की शेती पासून एखादो शेतकार किंवा एखादो तरणाटो, आता गोंयांत कितलेशे भुरगे आसात जे शेती पासून जे गव्हर्नमेंट सर्विसींतल्यान जितली पगार मेळटले त्याच्या पेक्षा ते चड कमयतात, ते चड जोडटा. आता कशें आसा, आमी आमच्या गोंयांत एक कुळागर सिस्टम म्हूण आसा. कुळागर म्हळ्यार आमी मिक्स्ड फार्मिंग करता. तेतून भितर भाट आसता, सुपारी आसता, मिरवेली आसता, बारीकशी डेयरी आसता, बारीकशी पोल्ट्री आसता. हे सगळे सपोज जर आमी जॉईंट करून जर केले जाल्यार खुबश्या वेळार अशें आमकां कळून येयले कडेन आसा की एग्रीकल्चर गव्हर्नमेंट सर्विसींतल्यान जो पळय पगार मेळटा त्याच्या पेक्षा चड आमकां शेतांतल्यानय बी मेळपाक शकता. 2-3 महिन्या पयलीं आमकां शेती म्हणजे अशें काय खबर नासलें. पूण आमचे हेडमास्टर आसलो ते सरान आमकां एक दीस येवन म्हटलें की क्लासी मागीर तुमी रावा म्हणून आमी रावली. तेन्ना फुडें आमचे अशें ट्रॅक्टर बी आसलो आनी कितें नांगरपाचें कितें सामान आसलें थंयसर आमकां. आनी सरान तेन्ना आमकां म्हटलें की आयज आमी ह्या पार्टाक जे आतां रुजला त्या पार्टाक आमी शेती करतली म्हणून. आनी आमी तेन्ना खणोंक लागली. पूण त्या वताच्या कडकडान आमी जेन्ना खणटाली तेन्ना आमकां अशें दिसलें की हे जावचें ना आमच्या कडेन, हे हाड आसतले, ह्या मातयेचेर कशी जातली म्हणून. पूण मागीर जेन्ना आमी ट्रॅक्टर बी तेजेर चलयलो ती माती बी बरी जाली तेन्ना मागीर सरान एक हे हाडलें विडीसायड हाडली आनी फर्टिलायझर हाडलो तो पोटॅशियम म्हणून. आनी तो घातलो आनी सरान म्हटलें की हितून आमकां बरी हे जातली म्हणून. आनी तेन्ना आमी ते हे सॅपलिंग्स लायली, स्टुडंट्सांनी लायली, पेरंट्सांनी आमची खूब हेल्प केली. आनी सरान बी खूब आमकां ट्रॅक्टर बी चलोवपाक हेल्प केली. आमकां ट्रॅक्टर कसो चलता तो बी दाखयलो आनी आमी सुद्दां ट्राय केलो ट्रॅक्टर हे करून. स्टुडंट्सांनी खूब मजा केली तेन्ना. खूब स्टुडंट्सांनी हेल्प केली. तेन्ना सॅपलिंग्स लायले त्या सांजचे आमकां खूब मजा येयली. आनी 2 महिने खूब असो पावस पडलो, खूब गरमी जाली, म्हणजे सन सामको शायन मारतलो तेन्ना. म्हणून आमकां दिसलेलें की हे बाबा एक पॉसिबल जावचें ना, हेजे आउटकम जावचें ना. पूण आनी 2 महिन्यांनी खूब पावस पडलो आनी आमकां दिसलें की हे जावचें ना म्हणून. पूण मागीर एक विका मागीर जेन्ना धान्य उगोंक लागले तेन्ना आमकां खूब अशें बरें दिसलें. कित्याक 2 महिन्या पयलीं आमी इतलो घाम गळोवन शेती केल्ली. खूब महिन्या पयलीं आमच्या सरांनी आमकां आपयली आनी म्हणपालो आयज आमी शेती करपाचो एक उपक्रम घेवया. खूब वर्सां पयलीं आमच्या गांवांत सुद्दां शेती जाताली पण आतां ती बंद जाली काही कारणां खातीर. पण ह्या वर्सा आतां आमच्या स्कुलान शेती जाल्या आनी आमकां शेती म्हणजे कितें हें कळ्ळें. आमकां शेती करतना खबर नासलें की इतले त्रास पडटा, कशें शेती करप, कितें जाय पडटा, कशी माती खणप आसता, कांयच खबर नासलें. सगळें आमकां आमच्या सरान शिकयलें कशें शेती करप, कितें यूज पडटा, खंयच्यान कसो तरवो लावप. आनी आमकां सगळें आमच्या सरान शिकयलें की कसो शेती जाता एक्चुली गांवांनी. आनी आयज आमची शेती कापपाचो उपक्रम जालो आनी आमकां खूब बरें दिसलें की आमी लायलेले जो तरवो आसलो तो आयज ग्रो जाला आनी तेच्या पासून अन्न जें आसा तें उत्पन्न जालां. आनी आयज पासून आमी फुडें सुद्दां आमच्या स्कुलान असोच उपक्रम घेवचो चिंतलेली. आनी हांव मागता की सगळ्या स्कुलांनी सुद्दां अशीच फुडें तेंच्या स्कुलांनी सुद्दां असोच उपक्रम शेतीचो घेवचो. कित्याक आमच्या फुडल्या पिढीक सुद्दां एक शेती म्हणजे कितें तें कळपाक जाय. आतां जर शेती बंद जाली, खुबश्या गांवांनी शेती आतां करिना, त्या खातीर आमच्या आजच्या जी पिढी आहा तांकां कांयच खबर ना शेती म्हणजे कितें. आमी हो उपक्रम NEP अंडर उपक्रम शेती करपाचो उपक्रम घेतलेलो आसा हाती. तेचे आयज हांगा फलीत आमकां मेळ्ळेलें आसा. हे उपक्रम जे आसा पळय असल्या प्रत्येक स्कुलान जावपाक जाय जेणे करून शेतीचे जे बीज आसा ते भुरग्यां मदीं रुजोवं जाय.
आणि आमचे देशाक अशी गरज आसा ही, जेणे करून आमचे भवितव्य, कित्याक आमचो देश जो आसा हो कृषी प्रधान देश आसा, जेणे करून फुडें आमचे देशाचें नांव व्हड जावपाक जाय. भुरग्यां मदीं जर आमी हे बीज रोयलें जाल्यार फुडले येणारो जो काळ आसा तेन्ना भुरगीं शेतीन आपुणूच म्हणून फुडें वयतली आनी आमच्या देशाचें नांव व्हड करतली. आयज आमच्या हांगा आमच्या स्टुडंटांनी आनी टिचर्सांनी मेहनत घेवन ही आमी पॅडी क्रॉप्स लायल्ले, भात लायले, तेजी कापणी केल्ली आहा. ह्या कार्यक्रमाक आमकां चीफ गेस्ट म्हणून राबिल्ले आसले आमचे एग्रीकल्चर डायरेक्टर संदीप फळदेसाय, ते बाकीचे स्टाफ, ते आमचे सगळे हांगा पेरंट्स आनी बाकीचे सगळे पंच मेंबर्स सगळे उपस्थित आशिल्ले. तेन्ना हो आमचो कार्यक्रम एक बरो इनिशिएटीव आमच्या भुरग्यांनी आनी टिचरांनी बरो इनिशिएटीव घेतला की आयज काल भुरग्यांक शेती म्हणजे कितें खबर ना. फक्त आमी आतां जेवता, शीत जे जेवता ते कशें तयार जाता ते काय खबर ना. आतां हो इनिशिएटीव तांकां स्टार्टिंगच्यान जे भात जमीन खणप, भात लावप, मागीर तेजे नडणी कितें म्हणटा ती काडप, मागीर कंपोस्ट फर्टिलायझर घालप, लुवपाचें, हे सगळें काम स्टुडंट केलां. तेंचे करून तांकां एक बरी तांकां एक फुडें प्रोत्साहन मेळटा, जेणे करून ते फुडें इवन ते आतां जॉब केले सुद्दां प्रत्येकान आपली थोडी शेती केल्यार आपल्या खातीर स्वयंपूर्ण जाता. आमचो मुख्यमंत्री सदांच सांगता प्रत्येकान स्वयंपूर्ण जावचें, शिकचें, जॉब करचें, बिजनेस करचें. मग आपणाक जाय कितें, आपणाक भाजी जाय आनी कितें थोडें जाय आपले एरिया तर पिकोवचें, आनी हेज्या करून आमचो गोवा स्वयंपूर्ण जातलो. तशेंच आमी पेरंटांक आमी वारंवार आमचे फंक्शन आसता तेन्ना सांगता तुमच्या घरा कडेन इल्लीशी थोडीशी 50 स्क्वेअर मिटर 100 स्क्वेअर मिटर जागा आहा तर इल्ली भाजी लाया. ती भाजी लायल्यार आमकां इतको आतां भायरसून इम्पोर्ट करची पडटा भाजी. ती जर प्रत्येकान आपल्या घरा भोंवती केली जाल्यार ती भाजी जाता तयार. आपापले इतके पयशे गव्हर्मेंटाक खर्चे पडना, आपणाक बरी ऑर्गॅनीक भाजी मेळटा. आतां सिटीन सुद्दां रावता, हांव सिटीन रावता, पूण हांव सिटीन थंयसर म्हाजे कुंडल्यांनी लावन हांव भाजी तयार करता. विविध तरेची मेडिसिनल प्लांट लायिल्ले आसा. अशें प्रत्येकान केलें बरें जातलें. आमचो भाजयेन बाकीच्या फिल्डान आमचो गोवा स्वयंपूर्ण जातलो. तुमी आतां विविध तरेची आमी आतां केळी लायिल्ली आसा. पावसान हांगा आमी तवशी लायता, दोडकी लायता, भेंडे लायता. आतां आमी भेंडे घातले आसा, तांबडी भाजी, मुळो, अशी कितकी विविध तरेची भाजी आसा. आमचे टिचर स्टुडंट बरे उमेदीन हे काम करता. एक तरेचे आनंद मेळटा, शेतीन काम करतना आनंद एक मेळटा. असोच आमच्या बाकीच्या सगळ्या गोंयांनी भुरग्यांनी स्कुलांनी टिचरांनी हांकां इनिशिएटीव घेवन भुरग्यांक फुडें काडचे. नॅशनल एज्युकेशन, जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 ही आमच्या भारतान लागू जाल्ली आसा आनी त्याच्या बरोबरच आमच्या गोवान सुद्दां बऱ्या तरेन इम्प्लिमेंट जाल्लेली आसा. आणि त्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अंतर्गत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा की भुरग्याक जो आसा तो स्वयंपूर्ण किंवा आत्मनिर्भर करपाचो आसा आणि त्या बरोबर त्या भुरग्याचो सर्वांगीण विकास जो आसा तो करपाचो आसा. आणि हे करून एक बरो नागरीक घडोवप देशाचो हे ह्या एनईपीचे मुख्य ध्येय. आणि ते ध्येय जेन्ना आमी आमच्या दोळ्या फुड्यान दवरले तेन्ना आमी आमच्या स्कुलान चिंतले की एनईपी आमच्या स्कुलान आमी कशा तरेन आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकता. आणि जेन्ना आमी आमच्या भोंवतणची ही जमीन पळयली तेन्ना आमकां दिसलें की ही जमीन आसा ती सायंटिफिकली आमी यूज करपाक शकता. आणि म्हणून आमी शेती करपाचो, ह्या जमनीचेर मायनिंगेच्या मातयेचेर शेती करपाचो असो एक आमी ध्यास घेतलो. खुबश्या लोकांनी म्हटलें की आमकां ही मायनिंगेची माती हांगा शेत जावचें ना, पण जशें म्हणटात की देर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल. आणि जेन्ना आमी हे लायले आमच्या मनान खंय तरी मातशी धाकधूक आसलेली की आमकां पीक मेळटलें काय ना. पण जेन्ना आमकां जशे म्हयने वचत गेले, झाडां आमची व्हडली जायत गेली आनी आमकां जशी कणसां फुटली तेन्ना खरेंच आमकां एक दोळ्यांसून अश्रू येता अशें जालें की आंगार कांटो येतालो की आमच्या ही झाडां आमी जी प्रयत्न करून लायिल्ली त्या झाडांक कणसां येयली. आणि आतां आमी पळयता की हे भांगरार सगळें आमचें पीक जें आसा तें पिकलेलें आसा आणि आयज आमी तेजें हार्वेस्टिंग केलेलें आसा. आणि अशेंच म्हाका दिसता की सगळ्या स्कुलांनी अशाच तरेचो एक प्रोग्राम हे जो उपक्रम जो आसा तो राबोवचो, जेणे करून भुरग्यांक ह्या शेता बद्दल कळचें. कारण आमी जेन्ना शेत करपाक हे सुरू केलें तेन्ना आमकां कळोन चुकलें की भुरग्यांक नांगर कितें हो खबर ना, नांगर कितें, रोवणी कितें, हे सगळे बद्दल टर्म जे आसा हे कांयच खबर नासलेले. आणि आतां जेन्ना आमी हे भुरग्यांक जेन्ना हे शेत उबें केलें तेन्ना भुरग्यांक माती कशी तयार करपाची ती कळ्ळी, झाडां कशी वांटोवपाची ती कळ्ळी, झाडांक कशें खत घालपाचें तें कळ्ळें. आणि ह्या फुडें तांकां विनोविंग, थ्रॅशिंग हो फूल प्रोसेस जो आसा शेवट पर्यंत हे फूल प्रोसेस आमी करतले. आणि भुरग्यांक हेच अन्न जे आसा ते भुरग्यांक आमी प्रसाद रुपान भुरग्यांक खावपाक दितले. आणि अशे तरेन हो उपक्रम जो आसा तो म्हाका दिसता आमी बऱ्या भशेन सक्सेसफुली केल्लो आसा. म्हणजे श्रेय जे वयता हे सगळे आमच्या शाळेच्या भुरग्यांक, शाळेच्या मॅनेजमेंटांक आणि खास करून टिचरांनी जे तेंच्यांनी आपले इतले दीस रात एकठांय
करून म्हणटा तशें यत्न करून स्कुलाक आपले वेळ दिवन हे जो उपक्रम जो आसा तो घडोवन हाडलेलो आसा.